रगाडा न्हंयचे उदक प्रदूषित जाल्ल्यान सांखोर्डेचे लोक तिडकल्या। न्हंयच्या प्रदूषणाचो विशय पंचायतीन बेगोबेग सुटावो करचो, त्या भायर नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचेर कारवाय करची, तशेंच थळव्यांच्या सामाकार उदकाची टेस्टिंग करची अशी मागणी तांणी केल्या। आमचे जे उदकाची जो सोर्स आसा जितूंतल्यान आमकां उदक मेळटा ती खंय ना खंय प्रदूषित जाला। आमकां आयकून येयल्लें आसा की एक पीसी कल्चर म्हणजे मत्स्य पालनाचो एक प्रोजेक्ट जाल्लो आसा आनी त्या मत्स्य पालनाच्या प्रोजेक्टाचें जे वेस्ट उदक आसा तें प्रॉपरली ट्रीट करनासतना तें डिस्चार्ज उदक आसा तें न्हंयेन सोडलेलें वयता। तेंच उदक फुडें व्हांवोन आमचो जो पीट आसा ज्या जाग्या वयल्यान आमकां उदक पंप जावन आमच्या गांवच्या गांवांनी वयता किंवा स्कुलान सप्लाय जाता, खंय ना खंय तें डायरेक्ट उदक फिल्टर जाता किंवा कितें जाता फिल्टरचो लेवल त्या लेवलचो जर आसा काय ना आमकां खबर ना, बट तें उदक आमच्या गांवांत पावता आनी तें खंय ना खंय पोल्यूट जाला। तेज्या खातीर तेजें एक लेटर दिवपाक तेजेर जाता तितले बेगीन एक्शन जावची म्हणून आमी लेटर दिवपाक आज आमी पंचायतीन जमलेले आसा। आमी तें एड्रेस केला, म्हणजे सेक्रेटरीक कॉपी दिला तेजी, एडमिनिस्ट्रेटर, सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी पंच मेंबरांक तेजी कंप्लेनीचें लेटर दिलां। बिसायड्स दॅट आमी तेंचे कडेन मागला की आतां आयज आमी जी मिटींग आसली फक्त आमी मेमोरंडम किंवा आमी लेटर आमचे दिवपाक येयल्ले। आमी मागला की स्पेशल ग्रामसभा किंवा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा तेंचे कडेन मागल्या। आमी नोटिफिकेशनाक तेंची वाट पळयता। आमकां पंचायत मेंबरा कडल्यान, डेप्युटी सरपंचा कडल्यान, सरपंचा कडल्यान एश्युरन्स मेळ्ळा की ते आमकां आयच्या आयज नोटीस दितली म्हणून। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभेन आमचे जे कितें मेजर जे इश्यूज जे आसा, म्हणजे उदकाचो जो मॅटर जो आसा तो आमी डिस्कस करतले सगळे। तशेंच आमी तांकां सांगलें की बाबा ही ग्रामसभा जेन्ना तुमी कंडक्ट करतले आमी 1 विकाचो तांकां टायम दिला सो दॅट तांकां नोटिफिकेशन सर्क्युलेट करचें, नोटीस सर्क्युलेट करचें, जे आमकां लेटर इन रायटीन तांकां दिवपाक जाय तें तांकां आमकां दिवचें म्हणून आमी तेंचे कडेन मागलां। ऑलमोस्ट एका वर्स किंवा 1.5 वर्स मे बी माहीत जालें आसत तें उदक पोल्युटेड उदक येत आसा उदकान आमच्या न्हंयेत। खंय ना खंय हेजेर एक्शन जावन आसली, हेज्या पयलीं ग्रामसभेन येयल्ले पण तेजेर प्रॉपर एक्शन जावन आसली। आज सगळ्यांक कळटा आनी सगळ्यांक हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कळटा की बाबा कितें तरी जावपाक शकता, उदक हे एक स्लो पॉयझनिंग जावपाक शकता जर तें आमचे अनफिल्टर जर आसा किंवा ते प्रॉपरली ट्रिटेड ना जाल्ले। उदकाचोच प्रॉब्लेम आसा, इतले दिसान तोच चलता जाल्यार 8 दीस जाले तेन्ना आमचें डिस्कशन जाल्लें, म्हणजे आमच्या मिटिंगेन ठरयलां की 3 दिसांनंतर ताका आमी रिवर्क करतले म्हणून सगळे डॉक्युमेंट मागून अशें म्हणून ठरलां। नो आनी जो रिपोर्ट तुमी WRDन PWDन कोणी हे काडून येयल्ले उदकाची टेस्ट तेन्ना कितें जाल्ली? ती 22 तारखेर PWDन टेस्ट काडून येयल्ली, त्या दिसा तेंच्यांनी मोर्चोय बी हाडलेलो। तेच आमचो रिपोर्ट पळय शेनवार दीस 24 तारखेर आयलो, तो रिपोर्ट नॉर्मल आसा, उदक बी सारकें आसा। ज्या जाग्यार आज गांवचे लोक ग्रामस्थ पंचायतीक निवेदन दिवपाक आयिल्ले की रगाडा न्हंय जी आसा ती दूशीत जाल्ली आसा आनी ती दूशीत जाल्ल्या कारणान लोकांक जिविताक धोका आसा आनी जो पर्यंत तें उदक दूशीत जाल्लें तें स्पश्ट जायना तो पर्यंत तरी आमकां उदकाची सोय पिवपाची खंयचे टँकर द्वारे करची अशी तेंची मागणी आसली। आज पर्यंत तुमी हें उदक धोकायताक आसा कितें केलां, कितें रिपोर्ट आसा? जेन्ना PWDन रिपोर्ट काडलो तेन्ना तुमी कोण हजर आसलेले काय कोणी तेणी खंयची उदक व्हरोन दाखयलां, बरें उदक व्हरोन दाखयलां, आपल्याक दुबाव आसा तेन्ना आपली उजीर आमची ग्रामस्थाची उजीर तो रिपोर्ट जावचो अशें तेणी मागणी केल्ली आसा। मंतक TV खातीर सांखोडेच्यान एकनाथ खेडेकर।